राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक डिसेंबराच्या 7 तारखेक 90 दीस पुराय जातले। मंगळारा 89व्या दिसाक ही भारत जोडो यात्रा राजस्थानच्या झालावरांतल्यान भायर सरली। ह्या यात्रेत राहुल गांधी, राजस्थानचो मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि काँग्रेसीचो फुडारी सचिन पायलट लेगीत वांटेकार जाल्ले। राहुल गांधीन यात्रेत सहभागी जाल्ल्या भुरग्यांकडेन तशेंच थळाव्या वांगडा संवाद साधलो। राजस्थानात ही यात्रा 17 दीस चलतली। हातून सुमार 500 किलोमीटर पुराय करून 21 डिसेंबराक ही यात्रा हरियाणात प्रवेश करतली। राहुल गांधीची ही 3500 भारत जोडो यात्रा जानेवारी 2023च्या 26 तारखेक सोंपतली।